भुरग्यानो हो फोटो कोणाचो? बापूजी, महात्मा गांधी. हय, आमच्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. 2 ऑक्टोबर हो तांचो जन्मदीस. सगळे शाळांनी 2 ऑक्टोबर दिसा गांधी जयंती दीस म्हणून मनयतात. गांधीजी सादे रावप, आपली कामां आपले करप, नितळ निवळ रावप खूप आवडटाले. म्हूण आयज ह्या पाठांतले शाळेत वर्ग निवळ करपाची सर्त दवरून गांधी जयंती तांणी कशी मनयली ते आमी पळोवया. तर पाठाचें नांव जावन आसा वर्ग निवळ करात. सगळीं भुरगीं शाळेच्या मळार जमली. रेमाबाईन गांधीजीची काणी सांगली. आमकांय सांग. सांगता गांधीजीच्यो काणयो आनी भजनां शिकयता. पूण फुडल्या भागांत अब्राहम आनी प्रवीणान प्रार्थना म्हणली. इम्रानान वैष्णव जन तो हे भजन आनी रघुपती राघव राजा राम ही रामधून शिकयली. मार्थाबाईन एक चक्री आनी पेडो दिलो. रशिदाबाईन च्या दिली. च्या पियेतकच रागांज गुरुजीन सांगपा लागले, गांधीजी निवळसाण खूब आवडटाली. तुम्ही आपापले वर्ग निवळ करपाचे. पयलो पळय येता त्या वर्गाक आमी गांधीजीचो फोटो बक्षीस दितले. सगळे उठले. बालदी, उदक, सांड, ब्रश आनी आंगसो घेवन आपल्या आपल्या वर्गात आयले. दुसरेची तर मजाच जाली. विक्रम, चिनत, गाब्रियाल, शुभा आनी फरिदान बांक भायर व्हेले. निवळ बरे पुसले. वल्लभ आनी नम्रतान बरी करून सान्न मारली. साकरून आनी कैलासान उदक आनी ब्रश घेवन जमीन निवळ केली. पेद्रून आनी शेखान ती आंगशान पुसली. फ्रांसिस्कान बोर्ड पुसलो. चंद्रान वंटी वयलो फोटो निवळ केलो. सगळे जाण उमेदीन कामाक लागले. मागीर तांणी बांक भितर हाडले. ओळीन मांडले. मेज खुर्ची पुसली. मेजार सोबीत फुलदाणी दवरली. फळ्यार अक्षरान वर्ग, तारीख, विशय बरयलो. सगळे जाण ओग्गी बसले. मुखेल गुरुजी आनी सगळे शिक्षक आयले. सगळो वर्ग नमस्ते म्हणीत एकदम उबो रावलो. गुरुजी खोशी जाले. वर्गाची निवळसाण जण एकल्याक मानवली. दुसरेच्या वर्गाक इनाम म्हूण गांधीजीचो फोटो मेळ्ळो. आंजेलान फोटवाक फुलांचो हार घालो. फातिमान उजवाती पेटयल्यो. वर्ग सगळो परमळीत जालो. 1, 2, 3, 4 दुसरेचो वर्ग भोव हुशार. 1, 2, 3, 4 दुसरेचो वर्ग भोव हुशार. पाठांत आयिल्ली नवीन उतरां. रामधून म्हळ्यार रामाची प्रार्थना. परमळीत जालो म्हळ्यार वासान भरलो. देव बरें करूं.